दिवाळीचो सण खूप मोठ्या उत्साहात आम्ही जसे म्हणटा की दिवाळी लक्ष्मीपूजन पाडवो आणि भाऊबीज खूप व्हडा प्रमाणात साजरो करता. न चुकता हो पाडव्याच्या निमित्तान स्वताच्या गोमांचल ह्या फामाचेर घेवन गायची पूजा हांव दर वर्सा करता. म्हाका दिसता गोरक्षण करप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या निमित्तान गोरक्षणा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो. सरकारानूय फुडाकार घेवन गोशाळा खूप मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. अजूनय बी गोशाळे खातीर सरकाराचो सपोर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायत म्युन्सिपालिटी आनी सामाजीक संस्था हांच्यांनी फुडें येवन गोरक्षण करचें, जेणे करून गायी ज्यो रोडार आसात, बिचार आसात, ह्यो गोशाळेनी वयच्यो. हाज्या खातीर आमी जायतो सपोर्ट करीत आसा. गो पुजेच्या निमित्तान, गो संवर्धनाच्या निमित्तान आमी ताका म्हणटा की प्राकृतीक शेती ही खूप मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूं शकता. हाजो जर इम्पॉर्टन्स समजून घेतलो आसत जाल्यार बायोगॅस आसतलो, प्राकृतीक शेती आसतली आनी पंचगव्य प्रॉडक्ट आसतले. हाज्या सारकेल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमकां गोशाळेच्या निमित्तान करपाक शकता. गोंयांत गो संवर्धन आनी गोशाळा चलोवपी हांचे सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आयच्या पाडव्याच्या निमित्तान गोपुजा करून आयच्या दिसाची हांवें सुरवात केल्या. हांव देवा लागीं मागता की गो संवर्धन हें पुराय भारतभर खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आनी गायीची पुजा केल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी आनी मनाक प्रसन्न आनी आनंद हो जाता. सातत्यात सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीचें प्रसन्न आनंदी वातावरण उरचें इतकें देवा लागीं मागता. आनी परत हांव दिवाळी आनी पाडव्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें.